यम्मी. गुड इव्हनिंग गाईज, वेलकम बॅक टू अ न्यू व्हिडिओ. आज हांव बारीकशी एक रेसिपी शेअर करता. रेसिपी म्हणजे एक बारीकशे स्नॅक्स मॉन्सून स्पेशल. सो माझ्या हातून पळयता तुमी कितें आहा. कॉर्न, स्वीट कॉर्न. सो स्वीट कॉर्न आमी चडशे बॉयल करून खाता. येस आतां सीजन बॉयल करून खाता, कळशांचे भाजून खाता पळय ते खूब लायक. आनी नॉर्मल आमी चाट्स बीन खाता तेच. सो आज हांव चाटूच कशें करतलें आहा पण डिफरंट टायप. तुमकां शुवर आवडटलें आनी एकदम माउथ वॉटरिंग रेसिपी आहा. बारीकशी आहा पण तुम्ही मुद्दाम ट्राय करा. इतली सगळी टेस्टी लागतली. चड इन्ग्रेडियंट ना, थोडेशे इन्ग्रेडियंट पण तुमच्या स्टायलान आनी कितें तुमी ॲड करून तुमकां कशें चटपटी जाय तशें करूं शकता. पण हांवें म्हाका मातसो कितें लागता पळय तें घेतला. असं 2 कॉर्न घेतला. पयतले आनीक जाल्यार घेतले. सद्या 2 कॉर्न घेतला. शेजवान सॉस घेतला. दिस इज ऑप्शनल, तुमकां ना जाल्यार तुमी घालूंक शकता पण हांव घालता हितून टेस्ट जाता. टोमॅटो केचप, बटर, गार्लिक थोडे घेतला, चिली फ्लेक्स घेतला, सॉल्ट, एक गार्निशिंगाक कोथिंबीर आणि एक लिंबू. सो हे सगळें म्हाजी रेसिपी आहा. फर्स्ट ऑफ ऑल हांव हेका सोलून घेता. हेका न्हू बारीकशे मागीर कट करूंक जाय, पिसीस येते आनी बॉयल करपाक जाय. सो चलो हे पयलीं सोलून घेता. A few moments later. सो हांवें हांगासर न्हू कॉर्नाचे न्हू अशे सायजीन कट केला. हे पळय अशें इतले बारीकूच करपाक जाय. सो ते मागीर करपाक बरें इजी पडटा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अशें कट करून घेतला आनी हेका आतां मातशें धुयता आनी एक बरेंशें मातशें सॉल्ट घालून बरें बॉयल करून घेता. सो कुकरान घातला आणि थोडेशे सॉल्ट घालता आणि बरें बॉयल करून घेता तेका. सो सायड बाय सायड म्हणजे कॉर्न्स हे आतां बॉयल जाता. सो हे न्हू गार्लिका बारीक चॉप करून घेवपाक जाय आनी तेज्या खातीर हांव इलेक्ट्रीक चॉपर यूज करता. सो हितून कितें जाता ना बरें बारीक चॉप जाता. सो त्या खातीर हांव हितून इलेक्ट्रीक चॉपरान बारीक करता. सो बारीक सारकें चॉप जातले ते आनी हो बरो येता. सो आहा म्हाजो एग्रो ब्रँडाचो इलेक्ट्रीक चॉपर मिक्सी भशेन. एक बटन आणि बारीक चॉप. सो हातीनूय करूंक शकता, कोणाकडेन ना तांकां पण दुसरो चॉपर यूज करूंक शकता. पूण हे न्हू हितून मातशें बरें जाता. नाजाल्यार तुमी नायफान बारीक करूंक शकता चॉप. चिलीक बीन करता पळय तशें. सो बारीक जाला आनी पळयता बारीक. सो तितलें बारीक जाला चॉप करून. सो हे आतां यूज करतलें हांव. सो नेक्स्ट प्रोसेस करूया. बॉयल जालें की हांगासर म्हणजे कॉर्न बॉयल जाले आसा. नेक्स्ट प्रोसेस करता बटर घालता. आजा 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 बटर जाय तितलें घेता. म्हाका बटर घेतला. म्हाका जाय तितलें बटर बरें मेल्ट जावनी. सो बटर म्हाजें मेल्ट जालें बरें. बटर लागतलें. तितून घालता आतां गार्लीक सारकें बारीक चॉप केल्लें तें. गार्लीक बरें फ्राय करून घेता हितून. गार्लीक बरें फ्राय जाता. ताच्याच वांगडा आतां हांव हितूनच ॲड करता कितें सारकें ब्रावन जावंक जायना गार्लीक. चिली फ्लेक्स तुमकां जाय तितले ॲड करूंक शकता. हांव इतले ॲड करता. तुमकां स्पायस कशें जाय तशें. सो चिली फ्लेक्स असं तातूंत ॲड करता. कॅचअप तुम्ही खंयच्याय ब्रँडाचे घेवंक शकता, नो प्रॉब्लम. सो कॅचअप घेता प्लस शेजवान सॉस फॉर स्पायसी अँड फॉर टेस्ट. सगळें मिक्स करून घेता. बटर हे बीन सगळें. हाच्या वांगडा हांव मातशें इल्लेशें सॉल्ट घालता की बॉयल करपाक आनी घातलात ऑलरेडी हितून कॉर्नाक आनी मातशें ॲड करता. मसालो रेडी आहा. हितून हांव सगळें मिक्स करून घेता. हेका शेजवान आनी गार्लीक बटर आनी प्लस टोमॅटो सॉस बीन सगळें बटरान सगळें फूल बरें मिक्स जावंक जाय. बरें मिक्स जाल्लें आतां म्हाजें आतां हांगासर. सो हातून आतां फायनली हांव घालतलें म्हाजें कॉर्न. म्हाका जितलें जाय तितलें कॉर्न घालतलें. सो आतां हे बॉयल कॉर्न्स घालता हितून आनी हेका बरें आसा हेच्या वांगडा आतां मिक्स करून घेता. सो हेच्या वांगडा सारकें बरें मिक्स करून घेवपाक जाय. आतां मसाला आतां सगळो बरो हेका बरो लागोवपाक जाय आनी 2 मिनटां मातशें आनी कूक करपाक जाय. A few moments later. सो हांगासर म्हणजे ऑलमोस्ट जालें. सो आतां हांव तेका गार्निशींग करता. कोथंबीर गार्निश आनी बॉयल केल्लेलो तेवूय ॲड केला आनी फायनल आतां हांव तेका करता लेमन ज्यूस घालता स्क्वीज करून आनी गार्निशींग केला. कोथंबीर घातला, ओली कोथंबीर आनी लास्ट लेमन. सो जालें म्हाजें हांगासर फायनल रेसिपी रेडी. सो टेस्ट करून पळोवया. सो हेका तुमी टूथपेक कितली लावंक शकता, अशें लावंक शकता. मातशें पळोवया. मोमोज खाता काय दिसता म्हाका. एक वेगळीच रेसिपी.
खावपाक टू गूड. चड गरम आहा आतां, गरमूच खावपाक जाय आशिल्लें स्वीट कॉर्न. यम्मी. तुम्ही मुद्दाम ही माझी रेसिपी आता ट्राय करा. पावस जिथं खूप असतो पण आता सुद्धा पाऊस ना पाऊस खूप असतो आता. तुम्ही बरी गॅलरीत बसा, या म्हणजे स्नॅक्स करून एक कप ऑफ चाव कॉफी घेऊन तुम्ही बऱ्यासारखी एन्जॉय करू शकता. सो ही असली म्हणजे बारीकसा व्हिडिओ, एक बारीकशी रेसिपी स्नॅक्स, मॉन्सून स्नॅक. तुमकां आवडलेलं म्हाका कमेंट करून सांगा. आनी तुम्ही म्हणजे कोणाच्या आनी कितें रेसिपी ट्राय करता, स्नॅक्स करता ते म्हाका कमेंट करून सांगा. हांव ट्राय करतलें नेक्स्ट टायम, कित्याक म्हाका कॉर्न खूब आवडटा आनी आतां तो मॉन्सून स्पेशल कॉर्न आता गावता, स्पेशल स्वीट कॉर्न. सो चलो मेळ्या नेक्स्ट ब्लॉगान जाल्यार व्हिडिओ. टील देन टेक केअर, बाय बाय.